बेरेस्तारा पडिल्ल्या आडवेळा पावसान उसगांव पणसुले जंक्शनाचेर एक कंटेनर उमटलो। MRF कंपनींतल्यान टायर लोड करून कर्नाटकाक वतना प्रतापनगर हांगा पणसुले जंक्शनाचेर हो कंटेनर आडवो जालो। सुदैवान जंक्शनार कोण नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी। धोकादायक आशिल्ल्या ह्या जंक्शनाचेर स्पीड ब्रेकर घालचे अशी मागणी ट्रक चालक तशेंच थळाव्यांनी केल्या। नॉर्मली कशें आसा हो आतां नॅशनल हायवे आनी हेजे सर्कल तुमकां हांगा दिसता बायपास जंक्शन हे सर्कल थोडीच्यान जेन्ना गाडी येता नेटान आनी ड्रायव्हर जेका रस्त्याचो अंदाज नासता तो आपल्या स्पिडीन येता हायवे म्हणून आनी सडनली शार्प टर्न आशिल्ल्या कारणान एक कंटेनर आसता कितें तेका हायट आसता भरपूर सो मातसो बॅलन्स गेलो की ते गाडयो झेलता आनी समवट अशेंच कितें तरी जालां तेजें आनी तो नेटान येयला तेणी नेटान टर्न मारला आनी ताजो बॅलन्स गेला आनी तो हांगा पडला। काल कोण हांगा फाटल्यान फुडल्यान गाडी नाशिल्ली ताका लागून मेजर कितें जी फॅटलिटी जावं मेजर कॅज्युअलिटी जावपाची आसली ती अवॉयड जाली। सो PWDक एक रिक्वेस्ट आसा की तुम्ही हे असले स्पॉट आयडेंटिफाय करा आणि ते रेक्टिफाई करा। उधर स्पीड ब्रेकर है नहीं है, इधर से कार आए तो कोई भी गाड़ी आए तो उधर घुमा के लेना पड़ता है गाड़ी। उधर घुमा के लेगा तो इधर टेपर है रोड में, उधर घुमा के लेगा तो वो बना जाती है झोंक बना जाती है गाड़ी, तो इस वजह से गिर जाती है। उधर स्पीड ब्रेकर होना तो स्पीड कम होगा तो गाड़ी नहीं गिरेगी। आम्ही उसगांव प्रतापनगर पणसुले हांगा आसा ज्या जाग्यार राती मोठो पावस पडटालो आनी MRFांतल्यान गाडी लोड करून टायराची लोड करून कर्नाटका राज्यान वयताली तेन्ना हो जो शार्प टर्न आसा हांगा जंक्शन आसा त्या जंक्शना कडेन जेन्ना ती हेवटेन गाडी येयली म्हणल्यार कंटेनर सायडीन घेतलेलो स्पिडीन घेतलेलो तो हांगा पडलेलो आसा। हेज्यान पयलीं आनी एक पावटी असोच पडलेलो पूण जिवंत आनी जावन आयलेली। हांगा ह्या जाग्यार जो गाडी कंटेनर पडल्या त्या जाग्यार हांगा मोठ्या प्रमाणात लोक बेळगांव वचपाक बी उबी रावता पूण दय सहयोगान कंटेनर पडला तेन्नाय कोण नासलो, पयले फावटी कंटेनर पडला तेन्नाय हांगा कोण नासलेलो। तेन्ना हांगा जो कंटेनर पडपाक कारण आसा ह्यो व्हडली लांबी गाडी ज्यो आसा ते पडपाक कारण आसा ते जंक्शन जे आसा ते PWDन सारके करचे अशी लोकांची मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर प्रतापनगर तिस्कातल्यान एकनाथ खेडेकर।